बाळका जेजू थंय मोगाच्या बाबान आनी भयणीनो जर तर आमी एक सवाल तुमकां केलें तुमकां रातीक न्हीद पडटा गी थोड्यांक बरी न्हीद पडटा जावंक पुरो जायतीं म्हणूंक आसात ना आमकां न्हीद पडना आनी थोडी म्हणूंक पुरो आमी न्हिदेचे गुळयो घेता तेन्ना इल्लीशी न्हीद पडटा मोगाच्या भावान बीन असल्या परिस्थितींत आयच्या काळार मनीस इतलो बिजी आसा इतलो कामार मग्न जाला ताका न्हिदोंक वेळ ना आनी अशें न्हिदोंक वेळ ना देखून तो सडीत काम करता देखून रातीची न्हीदच पडना कित्याक न्हिदल्या वेळार ताका आपणाच्या कामाची खंत हुस्को बें म्हजें काम चलता कोण ना म्हाका काम सारकें मेळटा गी ना गी म्हजें जिवीत कसलें म्हजो फुडार कसलो म्हज्या कुटुंबाचो फुडार कसलो अशें जायते फावटी आमी मुखलें चिंता आनी आज ह्या वखदां आमचें जिवीत जियोंक आमी विसरता आनी ह्या देखून आमी जायते फावटी आमकां न्हिदी पडना बें भिरांतेन आमी जियेता आनी असल्या वखदां जेजू आमकां न्हिदनाकात जागृत रावा म्हणटा न्हिदनाकात असो अर्थ कितें कशें आमी न्हिदनासतना रावचें हर एका व्यक्तीक 7 वा 8 वरांची न्हीद गरजेची भलायकेंत रावा जाय जाल्यार अशें आसतना आमी न्हिदेंत पडनासतना वा न्हिदनासतना जागे रावूंक खंडीत जायना हें स्वाभावीकपणान आमी चिंतचें आनी हें लॉजिकल पूण जेजून जागे रावा म्हणल्यार असो अर्थ कितें जागे रावा खंयच्या वेळार सोर येतलो खंयच्या वेळार धनी घरा पाटी येतलो म्हूण तुमी नेनात देखून जागे रावा असो अर्थ न्हिदनासतना रावात म्हणलो न्हय बगार जागृतकायेन सदांच आसचें तुमकां अनुभव आसा जावंक पुरो तुमच्या भुरग्यांक तुमी घरा भायर धाडटा आसतना जागृत कर मार्गाच्या देगेन वच पूत जर तर व्हेकल व्हरून येता आवय म्हणटा जागृत कर पुता ड्रायव्हिंग करतना न्हिदनाका अशें जायती जागृतकाय आमी आमच्या मोगाच्यांक सांगता जागृत रावा न्हिदेन पडनाकात जर तर एक ड्रायव्हर न्हिदेन पडलो जाल्यार खंडीत जावन थंयसर अनाहूत जाता एक दीस एकलो क्रिस्तांव फ्लायटार पयनकर वेतालो खंय आनी ते फस्ट फ्लायट त्या कंपनीचें पयले फावटी ओपचें आनी देखून कॉम्प्लिमेंटरी ड्रिंक्स थंयसर वांटतले सकट घेतले पियेतले पूण एकलो व्यक्ती वो तरणाटो हाचे थंय ड्रिंक्स येता आसतना तो म्हणलो थँक्यू म्हाका नाका त्या वेट हाका एअर होस्टेस बेजार बगलें काय हांवें दिल्लें प्रेजेंटेशन बरें ना कोण ना दुसरे फावटी आयलें एका ट्रेनत ड्रिंक्स घेवन आयलें तेन्ना ताणें नाका म्हळें तिसरे फावटी आनी केलें बरें प्रेजेंटेशन करून थंयसर इल्लीं फुलां मांडून हाडून ताका दिलें तेन्ना तो म्हणलो नो थँक्स आय एम ए क्रिश्चन आय डोंट ड्रिंक हांव एक क्रिस्तांव देखून हांव पियेना म्हाका ड्रिंक्स नाकात ना पिये सर ना तर हांवें पियेजे जाल्यार तूं पयलें वचून पायलटाक दी जर तर तो पियेता तेन्ना हांवूय पियेता देखून ते हॉस्टेस म्हणाले ना तें कशें जावचें आमच्या रुली प्रकार पायलटान पियोंक ना जर तर पायलट सोरो पियेत तेन्ना प्लेन क्रॅश जावचें संभव आसा एक्झॅक्टली हांवें म्हणचें तेन्ना हांव एक क्रिस्तांव जर तर हांव सोरो पियोवन आमाल पियोवन हांव
म्हजें क्रिस्ती जिवीत जिवंक सुकलो विसरून पडलो तेन्ना म्हजें क्रिस्ती जिवीत क्रॅश जावचो संभव आसा देखून हांव सोरो पियेना. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, जेजून आज आमकां दिवचो संदेश जावन आसा. आमी क्रिस्तांव जावन न्हीद नासतना रावचें न्हय. आमी एक मनीस जावन आमकां विशय गरजेचो, पूण आमी क्रिस्तांव जावन आमी क्रिस्तांव 24/7 सगळें आमचें जिवीतभर आमी क्रिस्तांव आनी ह्या क्रिस्तांवपणाक आमी जागे रावचें हें गरजेचें. आनी हो संदेश जेजू आमकां दिवंक कशी व्हरता. आमी न्हीद म्हणटा आसतना आमकां उडासा घेवचें काळोख जालो म्हणटा आसतना आमकां वेगळी वेगळी जेवचें आनी न्हिदया म्हूण आमकां बगता. कित्याक काळोख आमकां न्हिदेक आपोवणें दिता, रेस्ट घेवंक आपोवणें दिता. उजवाड आसतना आमी कामाक देंवता, पूण काळोख म्हणटा आसतना आमकां थंयसर न्हिदेक एक अवकाश आसा. आमी दोन रितीच्या न्हिदेंत आमी पडयेत मोगाच्या भावनांनी भयणीनो. एक न्हीद जावन आसा लौकीक न्हीद आनी दुसरी न्हीद जावन आसा आध्यात्मीक वा स्पिरिच्युअल न्हीद. ही लौकीक न्हीद आमकां कितें करता, पूण ह्या दोनी न्हिदेचे एंड रिजल्ट सेम, संबंध मोडून पडटात. लौकीक न्हीद वा संवसारी न्हीद आमी म्हणशी जाल्यार आमी एकामेका थंय एबसेंट रावचें, एकामेकाक आमी वेळ दिनासतना आमच्याच संवसारांत आमी भितर सरचें. कशें आमी एक न्हिदलो व्यक्ती तो एकसरोच न्हिदता, तो न्हिदल्या वेळार ताका संवसाराचें घडणें ना, कोणाचेंच पडोवन वचोंक ना, कित्याक तो न्हिदेंत आसा. जर तर एक व्यक्ती न्हिदेंत आसा तेन्ना ताका त्या व्यक्तीक मनशा संबंद रचूंक जायनात. आनी कसली न्हीद लौकीक न्हीद. एक दीस एक बायल ब्रेकफास्ट करनासली खंय, तिचो घोव मोबायल पळोवन आसलो आनी ताका केदाळे मोबायल पळोवची संवय. आनी बायलेन ताका सांगलें की आज बरो आसोर आसा, देखून तो मोबायल पळोवन म्हणालो खंय गूड, बरें. आज आसोर आसा देखून भुरग्यांक येयल्या भायर खेळयेत, बरो खेळोंक अवकाश आसा, भुरग्यांक येयले खेळोंक भायर धाडया सांजेर, देखून तो म्हणालो खंय बरें. आनी उपरांत इल्ल्या वेळान बायलेक सदां हेंच पळोवन इस नडतें आपणाच्या घोवाचें नडतें पळोवन तिका बेजार जालें खंय. आनी उपरांत ती म्हणाली खंय आज म्हाका इल्लें डिप्रेशन भोगता, बेजाराय भोगता, हांव मरता तशें भोगता, हांव मरोंक चिंता. तेन्ना तो मोबायल पळोवन म्हणलो खंय बरें. हांगासर घोव बायलेक तिणें सांगच्या त्या उतरांक एटेन्शन दिना, आयकता पूण एटेन्शन दिना. आनी असल्या परिस्थितींत संबंद रचूंक जायनात, कित्याक तो ताचे मोबायल म्हणल्यार त्या न्हिदेंत पडला. अशेंच आमी आमच्या संवसारी जिणयेंत आमच्याच वैयक्तीक कामाक जावं वा पयशांच्या मोगान जावं वा इतर खंयच्याय आमच्या वैयक्तीक कारणाक लागून आमी न्हिदेंत पडटा आनी अशें एकामेकाच्या संबंदांत जियेना. न्हिदेंत पडल्या वेळार कुटुंबां जिवीत खंडीत जावन तें बरें आसतना नाश जाता. देखून जर तर आमी आमचें कुटुंबां जिवीत बरें करीत जाय, आमी ह्या संबंदांत जिये जाय, न्हय आमी न्हिदेंत पडा जाय. आनी दुसरें जावन आसा आध्यात्मीक न्हीद. आध्यात्मीक न्हीद म्हळ्यार परत्यान आमी काळोखांत वचचें, पाताक म्हणल्यार त्या काळोखांत वचचें, आपलेंपण म्हणल्यार त्या काळोखांत वचचें, म्हजें पितीसपण म्हणल्यार काळोखांत वचचें. म्हाका जाय तें करूंक मन आसा तें करूंक हांव भायर सरतां, तसल्या म्हजें स्वंतपण म्हणल्यार काळोखांत वचचें आनी देवातावन आमी पयस रावचें. हें जावन आसा आध्यात्मीक न्हीद. आनी जेजू आमकां ह्या न्हिदेतावनी जागे रावंक सांगता, जागृत रावंक सांगता. जर तर म्हजो संबंद जावं मनशा थंय जावं देवा थंय बरो ना,
तेन्ना खंडीत जावन हांवें संतुश्ट जिवीत जिवंक जायना. देखून जेजू म्हणटा जर तर तुका संतुश्ट जिवीत जिवंक मौन आसा, जर संतोशाचें जिवीत जिवंक मौन आसा, जर तुका उल्हासाचें जिवीत जिवंक मौन आसा, तर हे दोन संबंध सारके कर. तुजें स्वंतपण जिवीत म्हणल्यार त्या निदेन तूं पडनाका, सदांच जागो राव. जागो राव देवाच्या संबंधांत, जागो राव मनशाच्या संबंधांत. आमी आमची आमची परिस्थिती जाणा मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, खंयच्या रितीन आमी जागे रावूंक जाय, खंयच्या रितीन आमी जागृत रावूंक जाय, घोव बायलां मदें खंयच्या रितीन आमी सदांच जागृत रावूंक जाय, जागे रावूंक जाय. आवय बापाय भुरग्यां संबंधांत कशें आमी जागे रावूंक जाय. आधुनीक काळार आमकां जायते अवकाश जाता आमच्याच संवसारांत निदेंत पडोवंक, पूण आमी निदेंत पडनासतना सदांच जागृत रावचें. जागृत रावचें म्हळ्यार जागे रावचें, जागृत रावचें म्हळ्यार आमची जबाबदारी आमी बरे तरेन करची. तेंच वांजेल निमाणे आमकां सांगता, भागीतो साकोर कोण आपणाचें काम करन, जबाबदारेन काम करन जागो आसा तो, ताका सर्गींचें इनाम फावो जातलें. ताका दुनियाच्या राजांत ताका बरो स्थानमान मेळटलो. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमचें क्रिस्ती जिवीत 24/7 आमी जियेवया, जागे रावया, संबंद रचया आनी ह्या संबंधांत आमी जियेवया. देवाच्या संबंधांत आनी मनशाच्या संबंधांत खंडीत जावन आमचें जिवीत सदांच संतोशाचें जातलें आनी सर्गींच्या राजाक फावो जावचें तसलें जातलें. आमेन.